under the present BJP government and the local MLA. काल तुम्ही ऐकलं आसतले दोग जाण गनमॅन with country-made pistols were apprehended by the locals. आमचे लोकल्स नासले हे कोणाक शूट करून वयपाचे. पुलीस क्लॅरिफिकेशन कितें दिता की शूटिंग जावना म्हणून. गनमॅन गाना घेवन भोंवता बॅगांनी. पुलीस आर हॅप्पी दॅट शूटिंग फायरिंग जावना. That is the excuse they are giving for whatever has happened. That means they are giving them self clean sheet. ते कांय जावना. गान पडला पण फायरिंग जावना. आता आमी कितलोच त्योम जालो सांगता हो PI पळय आहा ही हॅज टू गो फ्रॉम हियर. हेच्या अंडर पळय क्रायम कालांगुटान वाडल्या एंड ऑब्वियसली ही इज गॉट अ बॅकिंग ऑफ द लोकल MLA. हे दोगूय जाण पार्टनर इन क्रायम. हे पळय हफ्ते चालू करता ते दोगूय जाण शेअर करता. दॅट वी हॅव सेड टायम एंड अगेन. I have given so many complaints, even personal and even of the villages. कितलीच कंप्लेन आहा. फाटी हांवें सांगलें म्हाज्या हॉटेलान जालेली इन्सिडंट. दीस थर्ड जेंडर आमी म्हणटा पळय ते दे डुईंग लॉट ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटीज हियर. एवरीबडी नोज. प्रॉस्टिट्यूशन चालू आहा तेंचे. ते गेस्टांक हें करता, एंटायज करता, रुमांनी वयता, मागीर दुसरे दोग तीग जाण येता आनी तांकां झगडटा. इट हॅपन इन माय हॉटेल. आय गेव अ कंप्लेन, व्हिडिओ फुटेज दिली. तेणी माझ्या सेक्युरिटीक धुकलून उडयलो, भितर रुमान गेले, TV फोडली. टील टुडे नो एक्शन इज टेकन. लेटस्ट आतां तेणें कितें केलां पुलिसांचे वेटरांक उखलूंक लागले ते ऑन प्रिटेक्स ऑफ टाउटिंग. 4 दीस जाले म्हाज्या हॉटेलाचेर म्हाजो वेटर फूल युनिफॉर्मान आहा, स्टँडींग आउटसायड माय रेस्टॉरंट इन माय प्रॉपर्टी, नॉट ऑन द रोड. तेका उखलून घेवन गेला. आय कॉल्ड द PI. सॉरी तो नको आसलो आसतलो म्हणटा पुलीस. तेका सोडलो. बट देआ मोडूच ऑपरेंडा इज रेस्टॉरंटांनी वयता, वेटरांक उखलता तेंचे कडेन 5 आतां रेट दिवलेली आहा 5-5 हजार म्हाका वेटरां कडल्यान. एंड दे हॅव बीन कॉट. कोण कपल जर भायर आसत कपलां कडले 10,000 घेता आनी कोणा कडले फर्स्टान हें करता. दीस इज गोईंग ऑन. एंड हियर इट इज इवन मोर. रेस्टॉरंटान कितें करता, लेट नायट कोणाक उकडूंक जाय तेंचे कडले हफ्तो घेता. सम रेस्टॉरंट्स आर अलाउड टू ओपन लेट नायट. अदर्स पुलीस येवन जीप उबी रावता. Clubs in Calangute. Clubs, there are certain clubs which are allowed to open till 3-4 o'clock in the morning. दुसऱ्या हितूची 2-3 जीपी धाडटा कोण करता इकरांक रूल आहा. तेजे कुशीचो क्लब चालू आहा. हे सगळे मनीस तुमी पुलीस पळय घालताय हफ्ते घेवपाक, ते जर तुमी क्रिमिनला फाटल्यान धाडलेले आयज जावचे नासले. काल ते गान घेवन आहा ते कोण, हे भुमिपुत्रा कोणपणी गोंयकार न्हू. सो this crime that is going on in the Calangute constituency is at the behest of this Rapos आणि आमचो लोकल MLA आहा पळय तो. कितली कंप्लेनां जाय तुका जाय. हे भायले लोक येवन गुंडा येवन लोक आमचे कालांगुटकारांक कांदोळकारांक जिते मारलेले मागीर ऑल आर गोइंग टू गेट इन टू एक्शन. कितली कंप्लेनां जाय. सिद्धी नायका मेलेले मेवले इमिजिएटली नो फाऊल प्ले म्हणून दिलो रिपोर्ट. इमिजिएटली काय इन्व्हेस्टिगेशन ना, काय ना. जेन्ना आमी पुलिसार गेले आनी तांकां विचारलें वायसरा दवरला काय म्हणून, वी वर टोल्ड येस वायसरा दवरला म्हणून. द डेप्युटी कलेक्टर कोणपणी येयलेली ती वन ऑफिसर, वी आस्क्ड हर, वी सेड वायसरा दवरला. आयज कळटा की वायसरा दवरूंक ना म्हणून. आयज सिद्धीचो बापूय कंप्लेन दिता की आपणाचे जिते मारला म्हणून. आनी पुलीस इमिजिएट रिएक्शन इज दॅट नो फाऊल प्ले. सेम थिंग हॅपन इन शोलीम ते फॉरेनरांक राशनांक मेलेले मेवले इमिजिएटली नो फाऊल प्ले. आयज सांगता तेच्या बॉयफ्रेंडान मारला म्हणून. सो वॉट इज हॅपनिंग विथ द पुलीस. आनी स्पेशली कालांगूट, वेर आर यू टेकिंग कालांगूट. कितली कंप्लेनां जाय. हायर अप्सांक इतलो हफ्तो मेवता हे PI कडल्यान की व्हडली कंप्लेनां दिल्या तुमी एक्शन घेवपाचें ना. हे भायले पळय कोण येता, ट्युरिस्ट येता, ट्युरिस्ट कोण येता तांकां चॅक करा. बॅगां घेवन भोंवता, गान्स घेवन भोंवता, तांकां चॅक करप ना. तुमी वेटरांक धरता हांगा हफ्ते घेवपाक. कोणाकूय बेश्टो रस्त्यार कोण मास्क घालिनासतना वयता तेंचे कडले 500 रुपया घेता, 1000 रुपया घेता. कोण वेटर आहा तेंचे कडले 5000 घेता. आनी क्रिमिनल्स पळय आहा ते रोमींग फ्रीली. आनी लोकांनी धरले म्हणून मेवल्या. दुसरो आजुनूय मेवना. दोग जाण आसले ते एकलो मेवला, दुसरो मेवंक ना. एंड ऑल दीस देर आर अबाउट 32 illegal dance bars operating in the whole of Calangute constituency. 32. तांकां कोण टाउटिंग तिका करता. हांवें ताका PIक सांगलां
तू टाउटिंग म्हणून वेटरांक दवरताय. आय विल शो यू वेर टाउटिंग इज टेकिंग प्लेस. There are 32 dance bars operating even today in the whole of Calangute constituency, from Arpora to Kandolin. Tenka kon dorina. Prostitution is rampant. Drug selling is rampant. And your Rapos is directly involved in all these activities. And I allege that the local MLA is getting a hafta out of this. Teka lagun to Raposa kadung suglo. We demand strict action. तो दुसरो कोण पावला पळय तेका धरा. कित्याक गन कल्चर कालांगुटान स्टार्ट जालें. only this is a homemade guns. आणि कोण कितें घेवन भोंवता म्हणून आमकां खबर ना. So we demand strict action. म्हणून strict action जातलें जाल्यार this PI has to go from here. हो PI हांगा उपकारच ना. तो येयलेल्याक he doesn't look like a PI. तो फकत भायजोनपणां करता हांगा. कितेंय कंप्लेन केल्यार आपूण पळयता कंप्लेन आमी तर आमच्या कडल्यान दिलेली कंप्लेना तर एक्शन घेयना तो. एंड आय कंप्लेन टू द हायर अप्स ऑल्सो. SP, DIG, सगळ्यांक कंप्लेन जालें. They are also not, obviously, they are also getting a cut of this illegal crime proceeds. तेका लागून ते एक्शन घेयना आसतले. कितले प्रूफ दिले, व्हिडिओ प्रूफ दिले, तरी घेयना. We demand strict action not only on the fellows who were found with the guns, against this PI who is involved. I allege that he is involved in this. And तेका लागून हे सगळें हांगा चलता म्हणून. Thank you. आयज पयले सुवातेर हांव कॉंग्रेच्युलेट करूंक सोदतां आमच्या लोकांक जे कोणेन ह्या दोगांक एकल्याक भट धरलो तो आनी तेणेंनी पुलिशेक आपोवन मागीर तेका पुलिशेच्या ताब्यान गेलो. आतां जर तर हे आमचे गन कल्चर कालांगुटान येयले जाल्यार आमचें आनी कितें उरलां अशें सांगता ते प्रमाणे हांवें ते हॉटेल सान किसाच्या ओनराक विचारलें वा तो तुमच्या हितून रावतलो ना म्हणून लागलो. तो आपणाच्या हॉटेलान रावना आसलो आनी म्हणून तो भितर येवन आसलो. तो गेटी भायरूच आसलो आनी गेटी भायरूच लोकांनी ताका एप्रिहेंड केलो. बट ही वॉज स्टेईंग इन कांदोली म्हणून लागलो. बट वॉट एवर इट इज कांदोली कालांगूट आरपोरा पार्रा दीस इज वन कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी ही कॉन्स्टिट्युएन्सी कोणेन सांबाळूंक जाय. आमचे PI रापोस इज हांव नको तेणेन तरी 22 जाण म्हटलें. हांव तेजे की एक एक्स्ट्रा उतर म्हणटी पूण जावं कित्याक तो नको आपणाचो कायदो कितें तो हांव नको तो कितें शिकला तो फकत काडटा कितें जाल्यार बूक दाखयता LLBचे. हांव नको तो वाजूंक जाणा वाजूंक नको जाल्यार. पूण अशी परिस्थिती तेणेंनी कुंगडकरांची करून सोडली आमकां. आयज आमकां चड दूख भोगता की आमचें नांव कालांगुटच्या मापार अशी कितें आहलें. कालांगूट आदी फामाद फॉर गूड थिंग्स रायट. आयज इट इज फॉर द बॅड थिंग्स. आयज प्रोस्टिट्युशन आहा ड्रग्स आहा आनी आतां हे गन कल्चर येयलो. हे फुडें मागीर कितें तें हांव नको कित्याक ते सूर्याचे कल्चर येयले जाल्यार मागीर आनीक त्रास. कित्याक आतां हे फुडें इलेक्शनां आसा. आतां म्हाका दिसता ही आमचो MLAन हे कालांगूटच्या MLAन आनी PIन ही रिहर्सल केली आसतली ही कोणें हांकां मारपाक लोकांक रायट आनी भेगडावपाक. हांव चार्ज करतां विदाउट द ब्लेसिंग ऑफ द कालांगूट PI दीस कांट हॅपन. Now, who is PI of Calangute is Mr. Nolasco Raposo. I am clearly telling you all, right? And he is responsible for all this mess which is taking place in Calangute. As Calangute now pidar jai toita, zalar I hold Mr. Nolasco Raposo as a main culprit for all these things. I'll tell you only the small things like in 2020, in the year 2020. I had issued a letter or I have written a letter personally prostitution and drugs in the below mentioned premises. अजून पासून तेजे म्हाका एक्शन येवंक ना. 2020. The other days on 16/8/2020 I sent another letter to him saying that there is a prostitution, drugs, all these things with the exact location and photograph धाडलो. रायट अजून पासून कांय ना. आतां 3-4 दीस जाले हांव म्हाजे काजनाक रावतालो. तो पणजेसान येतालो तो वाट नको आहलो आमगेर येवपाक. सो हांव म्हाजे मोठे गांवचो घालून हांव तांतोलीच्या कपेला फुडल्यान रावलो. आनी ते 2 जाण भुरगे येयले मोटरसायकलीर आनी ते म्हणले यू वॉन्ट ड्रग्स, यू वॉन्ट प्रोस्टिट्युशन, यू वॉन्ट गर्ल्स. हांवें म्हणलें ना टेक दीस कार्ड म्हणलो. इफ यू फील देर इज अ नीड फॉर युअर सेल्फ प्लीज कम रायट. आनी हे दिले आमकां कार्डां with WhatsApp number, everything is mentioned there, right?
But I was surprised. Now I have written a letter to him today. Today I have written a letter to him saying that, Baba, these are the things which is happening in Calangute. And because of this, all this gun culture, knife culture, prostitution, drugs are coming in Calangute. हांव एकूच सांगूंक सोदतां ह्या पियाक तूं एक्शन कित्याक घेयनाय? Who is stopping you from taking action against this particular premises? आधी करतालो तो 10 वर्सां फाटीं, आतां कित्याक करना? नाव तेजे हात सगळे बुडल्या रोगतान. आमचे कोंगडकाराचे रगत तेच्या हातीर हेजेर हातीर आसा आनी तो कांयच करूंक शकना आमकां कालांगुटाक. म्हणजे फकत हे धाकटे मनशांक आमच्या कोंगडकारांक वता पुलीस स्टेशनार बेगडायता, आपूण हें करतलो, आपूण भितर उडयतलो, आपूण हें करतलो, ते इतलेंच आनी कांयच ना तेजे कडेन. त्या पासत हांव मागतां, हो आमचो MLA कालांगुटचो आहा तो, तेचे लागीं मागता, अरे बाबा बंद दवर, कित्याक तूं फुडले फावटी तूं आनी येयनाय, तूं पोर्रा बसतले घरा, रायट. आमी कालांगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी पळोवंक जाय, रायट. तेन्ना आमकां मागीर पळोवचें पडटलें बाबा हे सगळे मेस नितो करपाक. सो तेज्या आदीं तूंच कित्याक करना हें मेस? तुज्या हातीन दिल्या न्हू कोंगोट, तुज्या हातीन दिल्या पंचायत, तुज्या हातीन सगळें दिलेलें आसा, जिल्लो पंचायती दिल्ली आसा. कित्याक एक्शन येयनाय व्हडल्यो भानगडीचेर? असले तरी करून उडयता. वॉट्सॅप नंबर सोमतो, टेलिफोन नंबर, रायट, मोबायल नंबर आहा. हांव सरप्रायज जालो असले तरी आहा कालांगुटान. जाल्यार आमची कालांगूट इज गोईंग टू यू कॅन से दॅट आमची कालांगूट काबार जावंक वयता. एका टायमार आमचें नांव फामाद आसलें कालांगूट म्हणून. आयज कालांगूट नांव आसा गुंडागिरी, प्रोस्टिट्युशन, ड्रग्स, आतां नायफ कल्चर येयलो, मागीर येतलो हें आमचें गन कल्चर येयलो. आनी हें जावन आमकां आनी कोंगडकारांक आनी कितें उरलां, रायट. आयज हांव एक सांगूंक सोदतां, बाबा रापोज, मिस्टर नॉलास्टो रापोज, तूं म्हाज्या व्हडल्या मनशांक म्हाजें तोंड बंद करपाक म्हाजेर FIR फायल कोत्ता इमिजिएटली, रायट, फॉर नो रिजन. तूं म्हाज्या फुडल्यान आसलोय, पुलीस स्टेशनाचेर गेलोय, 2 FIR फायल केल्यो म्हाजेर. म्हाजो प्रॉब्लम कसलोच ना, बिकॉज आय एम यूज टू द कोर्ट्स. हांव काय ना, हांव 10 फावटी कोर्टान आसा जाल्यार और 20 पासून कोर्टान आसा जाल्यार हांव वयतां, म्हाका प्रॉब्लम ना, कित्याक आमकां गुन्यांव काय ना. पूण म्हाजें तोंड बंद करपाक म्हाजे 2 FIR फायल केली. म्हाजे तरी 2 FIR फायल केलेले, हेंचेर कित्याक तूं एक्शन घेयनाय? सिद्धी नायकाचेर एक्शन कित्याक घेयनाय? ही तुजें तोंड कित्याक बंद उरलां? म्हाजेर FIR फायल करता जाल्यार कित्याक म्हाजें तोंड बंद करपाक म्हाजें तोंड बंद कोणान बंद करूंक जायना. तो हांव तेन्ना पर्रीकाराक पासून सांगलेलें आसा, म्हाजें तोंड तुवें पर्रीकार बंद करूंक जायना म्हणून, रायट. तूं घोडये मनीस बरो आसतलो पूण म्हाजें तोंड बंद करूंक जायना. आनी हांव हें सांगूंक सोदतां की म्हाजे तरी तुका हांगासर अन्याय कितें आसत जाल्यार हांव सद्दांच उडयतलो एगेन्स्ट. आय विल टेक आउट युअर नेम्स, नो प्रॉब्लम. म्हाका ही कोर्टान व्हरोंक जावं, खंय व्हरोंक जाय, हांव केअर करिना, हांव येतां, प्रॉब्लम ना. आनीक 4 FIR फायल करप मागीर, प्रॉब्लम कसलोच ना. पूण तुमी कोंगडकारांक आमची कोंगड, कांदोली, आरपारा, पार्रा नितो दवरात. हे व्हडले ड्रग्स, प्रोस्टिट्युशन सगळे तो आमचे वॉट्सॅप ग्रुपाचेर पळय कितले आहा, रायट. सगळ्यांचेर तोच बरयलेलें आहा, ड्रग्स, प्रोस्टिट्युशन आनी आतां हें गन कल्चर. काल पोरच्यान येयलां हें सगळें गन कल्चर म्हणून, रायट. म्हाका कोणें दुबयसान धाडलो, एकल्यान धाडलो न्यूझिलंडानसान. अरे वॉट इज हॅपनिंग इन कालांगूट काय म्हणून. एकल्यान धाडलें ऑस्ट्रेलियासान, वॉट इज हॅपनिंग इन कालांगूट, पीसफूल विलेज. म्हणजे कोंगडकार ते. बट आय वॉज सरप्रायज. हांवें एकल्यान धाडलो UK सान. हांवें म्हणलें इज सच अ पीसफूल विलेज, आमकां कोणाचीच भिरांत नासली. आयज सांगता ते हिसपान आमकां भायर सरपाक आतां भिरांत. केन्ना तुजेर एटॅक जातलो, हल्लो जातलो तें सांगूंक जायना. केन्ना आमची चेडवां 8 भायर वचत तरी घरा भायर वचत जाल्यार तेजेर पासून कितें एटॅक जातलो तें खबर आसना आमकां. आयज पुलीस घुसपल्या सगळे, कित्याक पुलिसेक इंस्ट्रक्शन आसा तेचे MLAचेर और तेंचे DYSP और SP और IGP, रायट. हे सगळे हें धरून इवन हांवें ताका 8 लेटर बरयलेली आहा DIG एगेन्स्ट रापोजो, पूण आयज पासून एक्शन जायना. सगळे पुलीस स्टेशनाचे पुलीस ऑफिसर ट्रान्सफर जाले पूण वच जायना. कसलें मोल लागला कालांगूट तें नको हांव, रायट. हे ड्रग्साचे पयशे, हे प्रोस्टिट्युशनाचे पयशे हे खंय वतले रे?
कितलेच म्हणून ते भातलो हे पयशे तूं मिस्टर आपोजो हे पयशे तूं केन्ना आनी हुंय म्हणून हांव दवरून वयतलोय हे सगळे कोंत तुवें हांगासरूच दिवंक जाय हे सगळे सो ते आसत तूं एक्शन घे आनी तुवें एक्शन घेना जाल्यार आमी तुका दाखयता एक्शन कशें घेवपाचें तें कित्याक आमी हेजेर डिटेल दिलेली आहा आनी म्हाजेर बरयल्लें आहा खंयच्या रेस्टॉरंटान खंयच्या बारान खंयच्या हितून ते सगळें बरयल्लें आसा सगळें रायट तरी पूण तूं एक्शन घेयना आनी आतां आयज लेटर केलें तें ताका कितें सांगलां हांवें यू इन्फॉर्म मी वॉट एक्शन यू मे प्लीज इन्फॉर्म मी एज टू वॉट एक्शन इज टेकन फ्रॉम युअर एंड ही आतां लेटर बरोवन जाल्यार आतां ही लेटर केल्या आनी ताका बरयना बाबा तुवें कितें एक्शन घेतलें तें आमकां सांगचें म्हणून कुंबटकार इतलेंच सो तुमकां दिसता लॉ एंड ऑर्डर खंय तरी कॉलेप्स्ड आनी कांयच ना तुका सांगलें मुगो हांवें हो रापो दोनूय हातींनी खाता दोनूय हातींनी आनी ताका खावपाक तेजो तेंको दिता हो आमचो MLA आनी तेजो DYSP DYSPन त्या दिसा सांगलें आमकां वायसराय दवरला म्हणून रायट तुमी आसले तेन्ना वायसराय दवरला म्हणून आजून पासून कितें केलें ताणें आनी पांय मायन ताका परमिशन दिला म्हणून बॉडी क्रिमिनेट करून म्हणून तशें जाल्यार आयज तेज्या पांयान कित्याक कंप्लेन केलें पोत्तून तेजे ही मर्डर म्हणून आयज कित्याक केलें And where is the fear of law? हे तो काढटा दिता of illegal businesses काढटा दिता तो रस्त्यार कोणाकूय it is definitely organized crime. हे सगळें सारकें organized with the help of police. तूं पळय कालांगूट सोदा लोक फोडलेले तेन्ना 10 गाडयो भरून गुंडा येता भायले पुलिसांक कोवना 10 गाडयो येता बुलेटी येता सगळी येता आवाज करून आख्या विलेजीन ते मोडून वयता विदाउट रापोजीस हेल्प इट कॅन हॅपन ही काडटा पळय वांडटा तुझे पुलीस पेट्रोलिंग करता पळय ते बीट पुलीस आसा पळय ते कितें करता दे शूड हॅव हे कार्ड घेवन तेंचेच वचो येता मरे इफ दीस इज द केस हाव आर यू गोइंग टू हॅव लॉ एंड ऑर्डर इन कालांगूट हो फकत आपणाचे हाफ्ते मेळले की ना ते पुरो देर इज नो ही डजंट कीप आय ऑन लॉ एंड ऑर्डर सिट्युएशन हिंचोर हाफ्ते मेळता पळय थिंगा हें करो अदर्स हाव डू यू एक्सप्लेन दीस विथ इम्प्युनिटी दे आर डिस्ट्रिब्युटिंग कार्ड्स हो म्हणून हांगा फाल्यां ड्रग्साचे पासून ड्रग डीलर पासून काडना दितले So, being a concerned citizen and also former MLA, what are the next steps that you will take forward, both of you will take forward to stop this menace of criminal activity, especially given said in Calangute? See, yesterday our people have shown that we can catch the criminals. Let the DIG and SP and everybody tell us that they cannot do it. We know for sure that Rapos does not want to do it. Sangavar, then you use people's power, no? As a concerned citizen, there are thousands of concerned citizens in Calangute and Kandalur. We will show you how to keep law and order. आम्ही याच्या आधी केलेले आहात some days back another pimp was caught in Loretta Rao the building Donna Teresina. A pimp was caught. I went there. Police came to help him. Police came to help the pimp. I have written a letter to this DIG that time, and DIG told only after DIG intervened that man was arrested, but no case has been filed. But police came to help that fellow. It is there on record. The whole committee, housing society had gone to the police station. The police are coming to help these pimps. Even now, and people have kept, and every time it is the same thing. Lok hoto nota adai the crime. People are helping the police. Police, on the other hand, are helping the criminals. There will come a time when it will be free for all. Only the people will have to take law into their own hand, and that is going to come now. कित्याक असले क्रिमिनल घान घेवन भोंवता तुमकां तो धरूंक जायना असली काडटा तो दिता प्रॉस्टिट्यूशन करपाक फाल्यां आमच्या बायलां भुरग्यांक भायर भोंवंक जावचें मरे चेडवांक कालांगूटच्या एवरीबडी वील लूक लायक दीस Last we have seen all Calangute guys came out on the road in remembrance with Siddhi night. The same way, why don't Congress take initiative to bring people out on the road to protest and to How many protests do you want to this? It is time only to take law in our own hands. कितले protest करपाचे? सीजन ऐकायचं तुम्ही क्लिअरली लिपयता मरे ते मर्डर आहा पळय ती क्लिअरली तुम्ही इमिजिएटली दोन्ही सी नॉट ओनली हियर इट सीम्स लायक द होल पुलीस डिपार्टमेंट वॉन्ट्स टू डू दिस कालांगूट सीजन नायक मेले नो फाउल प्ले म्हणाले शोले ते मेले नो फाउल प्ले आफ्टर 1 month कोण प्रेशर हाडल्या उपरांतूच मागीर तुमकां कळटा की देर वॉज अ मर्डर थी प्रेशर हाडल्या उपरांत फ्रॉम द एम्बसीन प्रेशर येयल्या उपरांत नाव कन्फर्म इट इज अ मर्डर सीजन नायकाची मर्डर आयज पासून तुमकां तो रोप मेळोंक ना तेचो ते आसा नॅचरल कितें आसा
पुलीस डॉग स्क्वॉड हाडटा मर्डर दिसलो जाल्यार हे पयलेच सांगता इट इज नॉट अ मर्डर म्हणून सो दॅट मीन यू हॅव टू हायड समथींग नो वेर आर द क्लोज स्टील टुडे वाय डीड यू नॉट कीप द वायसरा ओके यू हॅव नॉट केप्ट वाय डीड यू लाय टू अस वाय डीड यू लाय टू द पीपल ऑफ गोवा दॅट वायसरा वॉज केप्ट तुमकां तूं लिपोवपाचें नासलें लोकांक कित्याक खोटी मारल्यो तुमी सगळे हेचेर सांगला सगळ्या चॅनलांक सांगला सगळ्यांच्या उजरां सांगला आमी वायसरा दवरला म्हणून आनी दुसरे दिसा सांगता वायसरा दवरूंक ना म्हणून दॅट मीन्स यू आर ट्रायंग टू हायड समथींग नो ही देशी हत्यारां जेन्ना गोंयान एंटर जाता चॅकपोस्टाचेर तेजी चॅकींग जायना दिसता कितें तें देशी जी हत्यारां ही गनां जी एंटर जाता गोंयान अरे फाटी कोविडाच्या टायमार कशें भितर सरताले ते दाखयला न्हू गान घेवन आपयले तुका चॅक पोस्टाल्यान सोदतले इफ एनी क्रिमिनल इज कमिंग बॉर्डर्स आर सो पोरस ते हिंच्यानूच येतले न्हू पूण हांगा पळय भोंवता तांकां दवरा मरे तुमी वेटराच्या फाटल्यान पडल्या आनी दुसरे बारीक बारीक लोकांच्या फाटल्यान पडल्या तांकां धरचे सांगून तुमी हें करा न्हू क्लाबा फाटल्यान पडल्या रेस्टॉरंटा फाटल्यान लोकलांची रेस्टॉरंट आहा थिंगा वयता वेटरांक त्रास करता क्लब ओनर आहा लोकल क्लब ओनरांक त्रास करता भायले पळय आहा तांकां 3-4 पासून चालू दवरूंक दिता कालांगूट तुमी प्रेस मॅन केन्नाय यो पळया हिंचे क्लब बंद आहा हिंचे क्लब चालू आहा पळय ते भायले पळय कोण आहा तितल्यांचे चालू आहा रातचे 3-4 पासून लोकल कोण बाबडो रेस्टॉरंटात मातशी म्युझिक घाली पुलीस दाणे घेवन येता Police department is involved and even Home Ministry they are trying their level best to they keep safe their people. Yes. They are not least bothered about प्लीज बॉर्डर अबाउट क्रायम ही बॉर्डर तांकां क्रायमाचे जाल्यार इतले क्रायम पळय गान घेवन येवपाक तुका पुलिसांची भिरांत आहा जाल्यार हें जातलें न्हू तुमी गान बॅगान घालून भोंवता दोग जाण गान घेवन भोंवता देर इज नो फियर ऑफ द लॉ न्हू की हांगा दाखयलेलें आहा पुलिसान आमी कांय क्रिमिनलांक कांय करपाचें ना म्हणून So what initiative you are going to take? ना तूं आतां सांगतालो आमी कितें एक्शन घेवंक जाय म्हणून आमी कितें एक्शन घेवंक जाय म्हणून पळय आमी कितें केलें पळय तेन्ना पयलीं मोर्चा काडली कोणाक पिडयेक नाका म्हणून रायट फुडें 3000 लोक भायर सरलो आमचे गव्हर्मेंट कितें आहा पानां मारलेलीं आसा दोळ्यान कित्याक तेणें पयशे केल्ले आसा न्हू 4.5 कोटी तेणें पिडयेचेर केले न्हू लोक भायर सरो नाल्यार ना भायर सरो कित्याक तो जाण आपणाचो दीस काबार म्हणून आता ही पावटी आनी तो निवडून येवपाचोय ना म्हणून सो तो मेक हे वायल द सनशायन हो MLA कितें करता हे पयशे कोत्तोच आसा रायट सेकेंड थिंग आमचे सिद्धी नायकाक आमी भायर सरले सगळे लोक रायट कितें केलें पुलिसीन रायट तो रापोज ते सायडीकच्यान हे सायडीक वोलता मारता जिपीन तो सायडीर उबो रावना ते PSIक धाडल्या मागीर येयलें अर्बनायझेशन कितें केलें आमी बोव मारल्यो सगल्यांनी बोव मारल्यो कितें जालें हांवें एकदां हांव सरपंच आसतना 2014 or 15 अलीबाबा म्हणून तिजोर एक डिस्को चलताले ताका सांगलें बाबा तूं रेड मार म्हणून आमी गोट धरली तांकां कितें केलें सोडली हे डिस्को क्लब आनी हे प्रोस्टिट्यूशन डॅन्स एवरीथींग आमी वचोन बंद करताले तिजोर गावरावाडे आनी लिटल इटली म्हणून आहले थिंचोरूय आमी ते भुरग्यांक गोट धरले मारले आनी पुलिशेक आपयले तांकां तुमी कित्याक मारता काय म्हणून ते म्हाकाय आमकां विचारता तुमी कित्याक मारता तांकां See, Raposa's timer earlier, there have been cases where prostitutes who have been caught by the police have been abused by the police. Police, yeah, correct. Jeeping, they have had illegal sex with the prostitute. Dorun adla paise tanga jeeping, and that prostitute has complained to the court, and one police officer was even suspended. Only policing by Rapos is this. There's police that is suni hapak datta to datta do. Even they preying on poor prostitutes who are there. The jeeping galun they are having unnatural sex with them in the jeep, and the prostitute has complained to this court. Court has also here suspended. This is the type of policing that Rapos does. सो माझा एक लास्ट प्रश्न तुमकां दोगांकूय आतां आगामी निवडणुका लागीं पाविल्ल्यो आसा आनी कलंगूट मतदारसंघांतल्यान तुमी माजी आमदार आसा आग्नेल फर्नांडीस आनी तुमी माजी सरपंच जाल्यार काँग्रेसीची उमेदवारीचो दावो कोणाक दोगांक ती पार्टी पळयता न्हू बाबा आमी कोणाकूय दिले फाल्यां तुका हाडून बसयलें काँग्रेसीचेर जाल्यार आमी तुजे बरें आसतले तुमच्या दोगां मदीं जर समज एकट्याक कोणाक दिली जाल्यार एकामेकांक तुमी सपोर्ट डेफिनेटली जाय जाता आमी हांगा बोल्ले आयज आनी पळय तिसऱ्याक पासून हाडून दिलो फकत काँग्रेसी भायलो हाडूंक उपकारना पण तुमकां BJPचो कॅन्डिडेटूच नाका सो यू ओनली वॉन्ट काँग्रेस कॅन्डिडेट काँग्रेस आनी फाल्यां जर सांगलो मायकल लोबो येता म्हणून मायकल लोबो जर हाडीत आमी ना आमी कोण हांव न्हू
तुम्ही त्याला वावरचे ना. तेच वावरचे ना. हेणे आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीतली पाड घातला. लोक आमकां आसतलो फाल्यां तेका. फाल्यां जर तो भारतीय जनता पार्टी रिझाईन करून जर काँग्रेसीन येता जाल्यार तुम्ही सपोर्ट करशात ना. कशें जातलें कशें जातलें आयज मायकलान आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सी पाड घातलेले आसा. तुका वरें सांगता 2 मिनट आनीक घेता. PDAच्या वखदार तेणें ODP केले हे केले 4.5 कोटी तेणें आनी ओपन चॅलेंज दिलें ताका 4.5 कोटी तेणें पयशे 450 crores तेणें पयशे आपणें बॉल्सान घातल्या. हे चार्ज म्हाजे. आतां रिसंटली वन्स द PDA इज क्लोज म्हणजे जाली तेणें आतां ओपन केल्या परतून फॉर 8 हे करपाक 8 जाणांक रायट आनी थिंचोर 200 crore केले तेणें आतां रिसंटली अबावट 2 आमी पयलें प्रेस कॉन्फरन्स दिला तेन्ना आनी नांव बाबा वाजलें हांवें तेजी इन्क्लुडींग हिमसेल्फ. सो आतां तरी इतले तरी मायकलान केला हेजे बरोबर वचपाचें आनी हेणेन पाड घातला कालांगूटचे कालांगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी ही हॅज रेप्ड आय कॅन से बिकॉज वी आर अलर्ट. तो आमी शेतांनी हांगासर हें मेळना जाल्यार तूं आरपोरा पळय तूं पार्रा पळय रायट सगळे ते सायडीक शेतांनी कन्स्ट्रक्शन वयता. आय डोंट नो कांदोली बट हे दोन गांवांनी आमी म्हापशा वचून येता तेन्ना सगळे ही हॅज रेप्ड आरपोरा एंड पार्रा द फिल्ड्स स्पेशली फिल्ड्स. बट हांव कित्याक दाखोवंक सोदता आतां काल हांव म्हापशा वयता आसतना सरपंच उबी रावल्या पार्राची आनी ते मोडून घेता भितर ते कितें ते तेजें स्ट्रक्चर. हांव नगो कित्याक लागून ते मोडटाले आनी इतले पुलीस कित्याक जाय ते. अरे तूं म्हणटा आपूण MLA आपणाची बायल सरपंच आनी तुका इतले पुलीस कित्याक जाय भितर मोडपाक पार्रा. आय वॉज शॉक्ड एंड सरप्रायज बट हांव रावना न्ही आनी हांव म्हाज्या कामाक. So my question is, if Michael was given opportunity to contest from Shivoli under Congress banner, you are going to renounce Congress. Are you going to renounce Congress? That's what I'm asking. Are you going to renounce Congress? We have to we'll have to ask the people. Our people will not allow us to work for Congress if you bring Michael Agade. What is his contribution to Calangute? इन पॉलिटिक्स कितें बीन जावं शकता. होय तेका आमचे कितें बी जाता. एका उडयल्लो भायर हांवें पळयलो आतां जावंक शकता. What is his contribution? What is his contribution to Calangute? Garbage treatment plant चलता it is a failure. Sewage treatment plant चालू जाला काम चालू केलेलें ते हॅफॅजर्ड कितें जालां पळय. रोड्स यू रोम द होल ऑफ कालांगूट सी द कंडिशन ऑफ द रोड्स. उदक येता लोकांक लायट आहा सारकी. So what is his contribution except for PDA, ODP and prostitution and drugs? That is the thing. And you think people of Calangute or Congress people are going to allow us to work for Michael Lobo with this contribution, with lawlessness, with prostitution, drugs, destroying of the environment, casinos? His trick is simple. तो सदांच कितेंय जालें objection हाडटा. I remember he had taken objection to somebody building house in Odda Sarpanch border on the river. He had given a press conference. I will never allow destruction of this म्हणून. तेंका पिवले. He has got a house. He was building 4 houses. एक घर आपणें घेतला. तिका सांगतालो आपूण केन्नाच हें करूंक दिवचो. Now he is owning one of the house. 89,000 square meters in Sarpanch. He has converted. 7,000 square meters he has taken for himself in his wife's name. But he is daring like that. ब्रायब घेता आसतना कोणाच्या बायलेच्या नांवान घेता तो आनी दुसऱ्याच्या नांवान घेता आनी नाव ही सॅलरी. वेट पीपल आर ऑन द जॉब. आख्ख्या म्हापसा PDA ODP पळय जाल्या पळय कन्वर्शन केलां एवरीवेर. आय मीन मेनी प्लेसीस 10,000 स्क्वेअर मीटर कन्वर्ट केल्या 2,000 आपणाक घेतल्या. पीपल आर ऑन द जॉब आस्किंग फॉर ऑल दीस अंडर RTI. सी मायकल कितें म्हणटा जाणा मरे तेजी ती आयडियर बेस्ड. आपूण काँग्रेसान येता म्हणटा वेगळा येता BJP बी येता. सो आतां BJP दाट कातीचें जाल्या. तूं वयता वच म्हणटा आमी पळयता आमचे लिडर्स रेडी आहा BJPचे लिडर्स रेडी आहा कालांगुटान. तुका वच आतां तो जाला हे सायडीक ना ते सायडीक ना तो मदें पडला. तो वयता काँग्रेस लिडरांक मेवता. काँग्रेस लिडर्स कितें करता सोदमता ते की मायकलाक व्हडलो हांगासर से आहा म्हणून लेट हिम कम ओवर हियर ऑन द सिंग. जो तो तिकेट दिल्ली पासून तेका येवन पळोवनी मरे तेका आमी घरा धाडूंक जाय ते धाडटात आमी घरा. हेच्या आनी उतरना घरा धाडटा ते. लास्ट इलेक्शन ही हॅड 3 meetings पर्सनली विथ मी एंड दीस. पूण तेन्ना कितें जालें 1 वर्स आदीं तेन्ना आपूण गव्हर्मेंट उडयता म्हणटालो BJPचो.
I said, if you're throwing the government down, I am ready to sacrifice. I am willing to sit down. But एणे गेम केली आमच्या लिडरांक खर्चयले आनी म्हणे अवतार ना म्हणून जायना. सेम थिंग इज डुईंग ना. ही वॉन्ट्स टू कीप द कॅथलीक पीपल. तो जाणा आमचे कॅथलीक आनी काँग्रेस वर्कर्स विल नेवर वोट फॉर हिम. इवन द हिंदूज कॅथलीक हे पळय आहा आमचे कोण ताका वोट करचे. पूण तो आतां फकत सांगता आपण काँग्रेसीन जाता म्हणून. कीप द फ्लॉक टुगेदर. मागीर सांगपाक कितें आपण काँग्रेसीन कॅट केले. आतां तुमी आमचे बरें राव म्हणून. लास्ट टायम ऑल्सो ही टोल्ड द पीपल ही लास्ट माझी बीजेपी बरी फुडले फावटी आपण काँग्रेसीन येता म्हणून. हांव लिडर्स आर नॉट सो चीप. आपण म्हणटा 15 कोटी दिता 10 कोटी दिता 2 सिटांचेर आपण स्पेंड करता पयशे. हांव लिडर्स काँग्रेस पार्टी अजून भिकारी सांगना मायकलाचे चोरयेचे पयशे घेवन तिकेट दिवपाक. आय फील सो. पूण तरी पूण कोण लिडर आहा आमचे पयशे घेवन मायकलाक तिकेट दितले जाल्यार वी कॅन शो दीज लिडर्स नॉट अ काँग्रेस पार्टी बट दीज लिडर्स वी वील टीच अ लेसन. गेले फावटी पासून मायकल कसो येयलो लास्ट टायम बिकॉज ते PDA केली ODP केली. ODPचेर दाखयली घरां सगळ्यांची फ्रॉम आमचे कांदोली टू आरपोरा आनी तुमची घरां आमी रेगुलरायज करता म्हणून 10,000 हजार 15,000 हजार मोडून लोकांनी फायली करून रेडी करून मायकलाक दिल्यो आनी ते मायकलानूच सांगलें ताका. सो ह्यो मायकलान दिल्या उपरांत लोक समजलो खरेंच मायकल इज अ सेवियर म्हणून. आनी जोजफ पळय सरपंच इतली वर्सां आहा जोजफान कांयच करूंक ना म्हणून. आयज कितें जालां आयज कांयच करूंक ना. आयज तेंची घरां आहा तशींच आहा आनी ते प्लेन वीच इज देयर ही मायकल हॅज नॉट टेकन द MLA हॅज नॉट टेकन द परमिशन फ्रॉम द CRZ ऑथॉरिटीज वायल्स डुईंग द PDA ODP. CRZचो एप्रुवल घेवंक ना तेणेन कितें केलें आपणेन दाखयलें ती कित्याक गव्हर्मेंटाचो न्हू ती गव्हर्मेंटान दाखयली. आमी लेट जाले आमकां 20 दीस आसतना तिकेट दिली. तेणेन आपूण भोंवन सगल्याक दाखयलें बाबा ही आपूण रेगुलरायज करतलो म्हणून तुमची जाली म्हणून. आयज पासून एकल्याचें रेगुलरायज जावंक ना एक्सेप्ट हीज हॉटेल आनी कोणाचेंच जावंक ना. थँक्यू. थँक्यू. या एक फोटो घेता.